बरो रोस पियेत म्हूण एकामेकाक लायता काय बोरी ती फोल्या वाऱ्याचेर दोलतात उपकार काळजाचेर शाप लावेचो नाना दूर मोगा पासून सगले कोत्तलो भुरगीं जातो कास्ती काडटलो उदक न्हाणोन पावडर मारतलो चड सोताय शितोर सोडटलो तुझे पळयताली सगले हांव जाणा रोकडेच रागार जाले हांवें केल्ली फोकाणांनी जियेल्यार राखी ते कळना आसोन खेळोन जियोची संवसारांत आसतना आसोन खेळोन जियोची संवसारांत आसतना ते पळय दोगांय आमी गार्डनान येवं एकामेकाक मेळोन मोगाची कांतारां करता ती पळोवन कोणूय आमकां पयले आसतलो अशें तुका दिसना ना दिसना ना न्हय जाल्यार कित्याक कित्याक म्हणजे आमच्यानी ह्या गार्डनान येवन मोग करूंक जायना वतू म्हणून सुद्दां लोक आमकां आसतलो आमी एकामेकाचो मोग करचो न्हय म्हणून शेली आमी काजारी न्हय वयशिली जाल्यार कितें जालें काजाऱ्यांनी ह्या गार्डनान येवन मोग करचो न्हय म्हणून तोक्को मारलेलो आसा ना पूण आनी जाणा जा मोग करूंक आनी मोगान पडोंक पिराय सुवात दीस वेळ जात कात कांयच लागना मोग करता ती म्हातारी जातात पूण मोग केन्नाच म्हातारो जायना आनी तुका उगडस आसा न्हय आमी ह्याच गार्डनान मोगान पडलेली म्हणून वयशिली खूब नशिबोत हांव तूं म्हाका मेळोन कारण आमचे कॉलेजीचे होद्दे चेडे तुका लायक करताले आनी चड करून तो गुंडा सुनील पूण हांव तुका लायक करताली म्हाका दिसता देवान तुका म्हजे पासत आनी म्हाका तुजे पासत रुचलेले न्हय डार्लिंग वयशिली ना शेली देवान तुका ताचे पासत न्हय फकत म्हजे पासत रुचलेले म्हजे पासत ये सुनीला पासत तू परत आयलो आयलो म्हणजे पूण तुवें तर मर्डर केलेलो तुझेच मोगा पासत केलेलो तो मर्डर हांवें ओय शेली तुझे मोगा पासत फोन करता जेलींत रावून आयला हांव तुजो चड मोग करतालो पूण हांव तुजो करिनासली एक दीस पासून तूं म्हाका मेवना जाल्यार हांव पिसो कसो जातालो पूण तुका पळयना जाल्यार हांव खुशाल जाताली उपरांत तुवें म्हजे वर प्रिन्सिपलाक कंप्लेन केलेली आनी प्रिन्सिपलान तुका कॉलेजींतलो सस्पेंड केल्लो तोरूय आसतना तुका मेवंक जाय आनी पळोवंक जाय म्हणून हांव सदांच कॉलेजीचे येतालो ते उपरांत प्रिन्सिपलान पुलीस कंप्लेन करून म्हाका जेलींत घातलेलो आयज खूंय आसा तुजो प्रिन्सिपल खूंय आसा तुवेंच ताचो मर्डर केलो तितूनच तुका लायफ सेंटेन्स पडलेले जिवीत भर बोडकोण पूण तूं फक्त 5 वर्सांनी सोडून परत आयलो वय हांव परत आयलां कारण इंडियेचे कायदे ग्रेस्तांनी केल्यात गरिबां पासत ग्रेस्तां पासत न्हय ग्रेस्तांनी ते कायदे जायत तेन्ना घडूंक जातात आनी नाका तेन्ना मोडूंक जातात 10 तासांत गरिबांक ताका एक बोट पासून लावून नातर तूं एका ग्रेस्त मनशाच्या सुण्याचेर फातर मार आनी पळय तो ग्रेस्त मनीस तुजेर कंप्लेन करून तुका जेलींत घालतलो आपल्या सुण्याक मारला म्हणून आनी जरी तूं ग्रेस्ताचे सुण्याक एका गरिबाक गांठ पासून मारलो जाल्यार तुज्यान ताका कांयच करूंक जावचें ना हे कायदे कोणे केल्यात दुडवाकारांनी कारण इंडियेचो सरकार दुडवाकार चलयता पॉलिटिशियन न्हय देखूनच अरविंद केजरीवालान म्हटलेले आसा ते आमचो इंडियेचो आदलो प्रायम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंग फकत कोदेलीर बसून रावन डिसिजन घेवंक न्हय सोनिया गांधीन ताका उठ म्हणल्यार उठपाचे बस म्हटल्यार बसपाचे जरी तुज्या दुसऱ्याक जिवीत दिवंक जायना जाल्यार दुसऱ्याचो जीव घेवंक तुका कसलोच हक ना अशें म्हणून खंयच्या बुकार बरयलेले आसा पवित्र पुस्तकां वाचूंक ना हांवें तें पवित्र पुस्तक आयज पासून तुझ्या दोळ्यांनी तुका दिसता तेन्नाच वाच तें पुस्तक आनी तुजें जिवीत बदल त्या पुस्तकाक लागतले संवसारान एकूय पुस्तक आसचें ना म्हणून दुसरें पुस्तक केन्ना छापूनय येवचें ना तें फक्त पुस्तकूच न्हय दुयेंत मनशाक तें वखद दिता वायट रस्त्यान चलतेल्याक बरो रस्तो दाखयता पिडेवंताक भलायकी दिता आनी जो पळय कोण ते विश्वासान वाचता ताका मागता तितलेंय मेवता पूण एक दुसऱ्याचे पाड घालून तुजें बरें कर म्हूण केन्नाच मागूं नाका केन्नाच कांयच मेवचें ना तुका चल शेली आमी या राव शेली हांव अजुनूय तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासून हांव कितेंय करूंक तयार आसा आनी एक मर्डर पासून म्हज्या मोगा पासून तुवें कांयच केलेलें नाका म्हाका आनी आतां हांव न्हय पूण काजारी हांव तयार आसा दुसरे फावटी तुज्या लागीं काजार जावंक पूण हांव तयार ना ताका सोडूंक तुजें म्हाका पडोंक ना म्हाका फकत शेली जाय पूण म्हाका तुजो मोग ना म्हाका तुजो आसा तितलोच पुरो तूं म्हजो मोग करिनाका हांव तुजो करतलो ती म्हजी सग्रामेंताची गोरका तुका कुशीन काडूंक उपाय आसा म्हजे लागीं पूण हांव तुज्या भुरग्याची माय जावची आसा ते भुरगे म्हजेच म्हणून हांव मानून घेवंक तयार आसा सुनील
दुसऱ्याचे वाईट चित्रून दुसऱ्याक वाईट करून दुसऱ्याचे ते फोर्सान आपले करून जिवीत जेलेले बरोबर दुसऱ्याचे बरे चित्रून दुसऱ्याक बरे करून दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा करी नासतना जिवीत जेल्या चड बरे अशें तुका दिसना ना कारण ती तुझी स्टाईल जिवीत जेवपाची म्हजी स्टाईल हांवची येता ती जी वच म्हाका लायक जाता ती म्हजी आणि म्हाकाच मेळूंक जाय दिस इज माय स्टाईल ही तुझी दादागिरी होय सुनील एका गावात एक गुंडा रावतालो सगळो लोक ताका भियेतालो तो सांगता तितले आयकतालो आनी करतालो तो समजतालो लोक ताचो मोग करता आनी ताका रिस्पेद मान दिता म्हणून एक दीस तो गुंडा तुवें जावन थोडे दीस तो घरांतूच उरलो कोणाकूच खबर नासली तो खंय गेलो तो तेन्ना कोणाकल्यान पेपराचेर खबर छापून हाडली तो गुंडा मेला म्हणून आनी की ताचे मोन्नाची खबर आयकून गांवचो लोक खुशाल जालो गांवांत फोग लायलो म्युझिक लावन पार्ट्यो केल्या तो गुंडो मेला म्हणून ताच्या मोन्नाची खबर आयकून गांवचो लोक खुशाल जालो तो पळोवन गुंडा दुखी जालो आनी तेन्ना ताका गमले लोक ताचो मोग ताका भियोन कोत्ताले म्हणून आनी त्या दिसाकतान ताणें आपलें जिवीतूच बदललें आतां तुका जाय जाल्यार तुज्यानूय तुजें जिवीत बदलूंक जाता सुनील केल्यार सगळें जाता फक्त करपाक तें तुका मन आसूंक जाय आमचे पाद्री भाव सदांच मिसाक सांगता पेल्याचो मोग कोचो दुस्मानाक बक्षिचो म्हणून जाल्यार सांगशी म्हाका तूं कितले जाण आमी पाद्रीचे आयकून पेल्याचो मोग कोत्तात ते कितले जाण आमी दुस्मानाक बक्षून ताचे कांदार हात घालून भोंवतात ते दोग भाव एकामेका लागीं उलयना इगोचेर मिसाक केल्यार एकाच म्हाका एकामेकाक तेंकोन बसोवंक पडटा जाल्यार एकलो भाव उबो रावन मीस आयकूंक तयार आसता इगोचेर आपले भाव सांगतात बसोवंक मीस आयकूंक तयार आसना जरी तर पाद्रीचे कोणूच आयकना जाल्यार तूं सांगता ते कोण आयकतलो सारखे तुझे सोत उलयलो तूं आमी फक्त दुसऱ्यांक कायदे शिकयतात पूण आमीच ते पयले पाळिनात हांव तयार आसा तुजो मोग करूंक खरेंच शेली होय सुनील हे तूं कितें उलयता सलीम होय अनिल हांव सुनीलाचो मोग करता कारण आयज म्हाका गमून आयलो तूं म्हजो कितलो मोग करता तो म्हज्या मोगा पासून तो कितेंय करूंक तयार आसा फक्त ताका म्हजो मोग जाय न्हय सुनील होय शेली होय सुनील आयज तेन्ना सोजमता तूं म्हाका सगळें सूख दितलो म्हणून सगळे सूख दितलो तुका सदांच म्हाका खुशाल दवरतलो म्हणून सदांच तुका खुशाल दवरतलो सोजमन हांव तुजी भयण म्हणून न्हय ना तूं म्हाका एके भयणीचे रुपान नाका म्हाका तुजो सांगात जाय म्हाका ही तुजी कूड जाय ते ताचे कुडीचो धोनी हांव आनी ती ताची कूड तुका दिवन ती एक बाजारी वस्तोरी न्हय आनी काय हांव ज्यो असो पासून ताका हात न्हय कोणाकूच वांकडे नदरेन पासून फोग दिवचो ना केन्ना चल चली आमी या तुका मजा करून जेवचे पासून हांव एक न्हय आनी 10 पासून मर्डर करून तयार अरे तुका कांयच जावचें ना हांव तुका सलवार कोतिली आनी हांव तुका सलवार कोतिली सर पळय ताणें म्हज्या आनिलाक मारलो पळय तुका एरेस्ट सर इन्स्पेक्टर बरे वेळार तो पावत चलो पळय ह्या गुंड्यान म्हज्या आनिलाक सुरी तोपल्या ताका एरेस्ट कर अरे तुका कांय जावचें ना ना हे पळय म्हाका अर्जंट कोर्टान पावंक जाय तूं एक काम कर पयलो ताका हॉस्पिटलान व्हर आनी उपरांत पुलीस कंप्लेन कर इन्स्पेक्टर हांव सांगता तें तुमी शेली हे वेळा तुका फकत म्हज्या नादार दिवंक जाता सांग म्हाका हांवें तुज्या पासून कितें केलेलें जाय तुज्या पासून हांव कितेंय करूंक तयार आसा गरज ना म्हाका तुज्या आदाराची म्हज्या गोरकाराक हांव सलवार कोतिली चल आनी हांव हॉस्पिटलान वता नाशेने तितलो वेळ म्हजी शिवू रोखला शेने म्हज्या फाटल्यान तूं एक सुरे जातले ताका हांव सांगत दितलो शेने आमचे भुरगे ते भुरगे म्हजेच म्हणून हांव मानून घेतलो अनिल मेलो जाल्यार कितें जालें सुनील आसा न्हय जिवो आजून तूं म्हजो सांबाळ करतलो ताचे भुरग्याक तूं तुजे भुरगे म्हणून मानून घेतलो तो तुजे शेने नानी शेने म्हाका कितें जाता शेने कांय जावचें ना शेने म्हाका गोंडोर अनिल ना शेने म्हाका गोंडोर शेने तुका बरेंच जावचें ना पोलिसीची ताब्यात कोतिली खंयच्या पुलिसांची खबर सांगता तूं म्हाका हांगा मर्डर जाला तो पळोवन आपल्याक अर्जंट काम आसा कोर्टान पावंक जाय ताका पयलो हॉस्पिटलांत व्हर उपरांत पुलीस कंप्लेन कर म्हूण सांगून गेला त्या पुलिसांची खंयच्या पुलिसांची खबर सांगता तूं म्हाका पुलिस पब्लीक सवण म्हणटात पूण गोंयच्या पुलिसांनी गोंयचे परजेक आपले सवण करून दवरल्यात
त्या पुलिसाची कोणत्या पुलिसाची खबर सांगता तू म्हाका कुट्टाळेच्या पुलार ऍक्सिडेंट जाऊन ट्रॅफिक जाम जाऊन एक लाईन व्हर न पावता दुसरी लाईन शिंतो न पावता कुट्टाळेच्या पुलिसांक विचारल्यार कुट्टाळेचे पुलीस सांगता ते आमकां लागोना ते अक्षयच्या पुलिसांक लागता म्हणून ह्या पुलिसाची पुलीस जाताना कायदे सांबाळतले म्हणून सोपूत दितात पूण आपणूच पहिले कायदे मोडटात जाल्यार पब्लीक आनी कायद्यान कसो चलतलो अनिल उठ अनिल हांव तुका पुलिसीच्या धाब्यान व्हरता यो अनिल यो अनिल उठ अनिल 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 मेलो राव एम्बुलन्साक फोन कोत्ता हॅलो एम्बुलन्स